Welcome to Garden of Glory. In 1 Corinthians chapter 15, verse 42 to 53, Paul reveals a mystery. We will not all sleep, but we will all be changed. What is sown in weakness will be raised in power. And when the trumpet sounds, mortal will put on immortality. कोरिंथकारांक पयलें पत्र 15 वळी 40 आनी 2 ते 50 आनी 3. आमचे कुडीच्या सोयंबाची गोत. पुनर्जिवंतपणांत आमचे कुडीची गोत. मेल्ल्यांचें पुनर्जिवंतपणूय तशेंच. बियां वरी आमी ओंपतांव ती कूड विनाशी. देव वयर काडटा ती अविनाशी. आमी ओंपतांव तें हीन होलकें. देव वयर काडटा तें मोहिमेन भरलोलें. आमी ओंपतांव तें असोक्त. देव वयर काडटा तें शक्तिवंत. आमी ओंपतांव तें एक सोयंबाची कूड. देव वयर काडटा तें पवित्र आत्म्याच्या जिवान जिवी जाल्ली कूड. सोयंबाची एक कूड आसा, तशीच पवित्र आत्म्याच्या जिवान जीव जाल्ली एक कूड आसा. पवित्र पुस्तकार बरयल्लें आसा त्या प्रमाणें पयल्या मनशाक आदामाक देवान एक जिवो मनीस केलो. निमाण्या आदामाक ताणें जिवीत दिवपी आत्मो केलो. पूण पयलो आयला तो पवित्र आत्म्याच्या जिवान जिवो जाल्लो मनीस न्हय, पूण फकत सोयंबाच्या जिवान जिवो. उण्या मोलाचो तो. उपरांत की तो अदीक म्हत्वाचो आयलो. पवित्र आत्म्याच्या जिवान जिवो जाल्लो मनीस. पयलो मनीस जमनींतावन घडलोलो तो मातयेचो. दुसरो मनीस सर्गींचो. जसो तो पयलो मातयेचो तशी मातयेची ती ताचे सारकी. आनी जसो हो दुसरो सर्गींचो तशी सर्गींची ती हाचे सारकी. म्हणटच जशें आमी मातयेच्या मनशाचें सारकें घेवन आयल्याव, तशेंच सर्गींच्या मनशाचें सारकें आमी घेतोल्याव. भावां भयणीनो, हांव सांगूंक सोदतां तें हें: आमच्या मासा रोगताक देवाच्या राज्याचें दायज जोडूंक तांक ना. विनाशी सोयंबाक अविनाशीपण जोडूंक शक्ती ना. आयकात, हांव खबर काडटां ती एक गुडार्थ स्वताची. आमी सगळीं मोरचीं नाव, पूण एके घडये भितर दोळो बिटबिट्टा म्हणसर निमाणें तुतुरीच्या सादार देव आम्हा सगळ्यांचें रुपांतर करतलो. तर एक तुतुरी वाजतली आनी मेल्ल्या मनशांक देव अविनाशी सोयंबान पुनर्जिवंत करतलो आनी अशें तोच आमचें रुपांतर करतलो. कित्याक विनाशी तें अविनाशी जावचें म्हूण आनी मरून वेता तें अमोर जावचें म्हूण देवाची खुशी. This is the hope we live for. The body that is perishable will be raised imperishable. Sown in dishonor, raised in glory. Sown in weakness, raised in power. There is a natural body, what we have now, and there is a spiritual body, what we will have in Christ. Paul calls it a mystery. At the last trumpet, we will be changed. In a moment, in the twinkling of an eye. This is not fantasy. This is the promise of God. Death will not have the final word. Let us pray. Lord, thank you for the hope of resurrection. Thank you
that we will not be left in the dust. You are making all things new, even our bodies. Let this promise shape how we live, with courage, with holiness, and with joy. Come, Lord Jesus, in your name we pray. Amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baran Koro.